सगळ्यांक नमस्कार। हांव अनुपमा भट आमगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनला पूरा जनाक स्वागत। आज हांव मिगेल अम्माल एक स्पेशल मिगेल अम्मान केदनाय करची एक रांदय मेथये पाल्ला सुक्के एके मेथये पाल्ला नी मुल्लंगी घालून सुक्के मुल्लंगी ऑप्शनल मेथये पाल्लो लायक करून क्लीन करून धुवन दफन सोडचे शिंदून हाका मुल्लंगी घाल्ले हांव हांगा आनी एक 2 बटाटो आनी पियाव हांगा पळयचे एक मुष्टी तुरी दाळी तिंबोन एक अर्ध गंटे तिंबोन शिजोवन सेपरेट दवरका मुल्लंग्यांक साल काण क्लीन करून शिंदून घेतला मेथये पाल्लो शिंदून घेतला 2 पियावा कांदो एक बटाटो तुमकां जाय जाल्यार मुल्लंगी स्किप करून ताजे बदलाक बटाटो जाय जाल्यार घालता तेवूय भारी लायक जाता। आतां हे पुरो शिंदून रेडी जालें आतां सुकी फण्ण घालया। आतां हांव एक 2-3 चमचे नारळेल तेल हून करता आनी तातूंत एक अर्ध चमचे सासम घालता सासम घालून ते लायक करून पटपट येतना 1-2 कांदो पियाव सपूर शिंदिल्लो घालून भाजून घेता। मस्त तांबडे तांबडे फण्णां कोच्चलशी जावका म्हूण ना जस्ट चिके बावले जाले बावले कुडले ते आमी शिंदून दवरल्यार पळयाची मेथये पाल्लो घालच्यो। मिगेल अम्मान आमी सान आसतना केदनाय करचें आशिल्लें आमी सान आसतना आमी मुंबय आशिल्लीची मिगेल अन्नाक बँका काम आशिल्लें तेन्ना मुंबय आशिल्लीची तेन्ना मिगेल अम्माक कोणकी शिकयलेलें काय हे सुक्के अम्मान केदनाय करचें आमकां पूरा जाणां भारी फेवरेट हे हाजेक परंबळस पळय भारी लायक जाता। आतां तो मेथये पाल्लो शिजले कुडले ताका मुल्लंगी घालची आनी बटाट घालच्यो। हांव आतां म्हणलें पळय मुल्लंगी तुमकां इश्ट ना म्हूण जाल्यार मुल्लंगी कंप्लीट स्किप कोरयेत आनी खाली मेथये पाल्लो आनी बटाट आनी पियाव घालून तशी कोरयेत सुके तेवूय भारी लायक जाता तशी। हे आतां मुल्लंगी बटाटो पुराय घालचे आनी लायक करून मिक्स करून घेवचें हाका मस्त उदक घालची काम ना त्या म्हळ्यार पाल्लो आसा मुल्लंगी आसा ताजितलें तें उदक सोडता पण हांव आतां जावका जाल्यार तितलें मीठ घालून ते मिठा उदक धुवचें म्हणटा पळय हांव तशें जस्ट एक चूर उदक स्प्रिंकल केलां मीठ घालां हांव हांगा आनी उज्ज सान करून दवरता। आतां आमी मसालो करुया मसला पळयाची एक 2 चमचे उडदा दाळी एक 2 चमचे नारळेल तेलां भितर घालची फस्ट ते चिक्के फुल्लू सूर जाता म्हणटा नाका 1 चमचे कोथंबीर घालची उडदा दाळ आनी कोथंबीरीचे मसालो हाका आतां हांव कोथंबीर घालता मेथी घालची अगत्य नाका त्या म्हळ्यार आमी ऑलरेडी मेथये पाल्लो घाल्ला हाका ते देखून मेथी घालची अगत्य ना पण आतां लायक करून ते उडदा दाळ आनी कोथंबीर भाजून घेतली। आतां मसालो करुया मसला पळयाची हांव 1 वळ्याचे सोय कांतून ताका 4 बेडगी मिरसांग भाजिल्ली 4 गांवची मिरसांग आनी थोडे चिंचांब घालून हांगा रेडी करून दवरला। आतां ते हांव मसालो वांटून रेडी हाडटा आतां पळय तितलें म्हणटना आमी हे सान करून दवरलेले पळयाची हे वेजिटेबल्स पुराय ते लायक शिजत आयले आतां म्हाका मीठ आनी पुरो लागला आतां हे आतां शिजले आतां हांव मसालो रेडी करून हाडला न्हय मसालो घालचे पयलीं फुडें आमी एक दाळ शिजोवन दवरला ती दाळी हाका घालता हांव शिजयलेली एक मुष्टी दाळी घालची हाका मिगेल अम्मान कशें करचें म्हळ्यार एक मुष्टी दाळ शिजयतना 1 चमचे चड शिजोवचे आनी हाका घालचे आनी वरलेले ते तुरी दाळीचे अम्मान रसम करचें आमकां कळ्ळें ते रसम आनी हे सुक्के भारी लायक कॉम्बिनेशन कारण म्हाका आतां उडगास येता कसो परंबळ कोतस ताका हे आतां दाळी घाल्ली शिजयलेले आनी आमी वांटून दवरलेले मसालोय घाल्लो आतां वेजिटेबल पुरो लायक हद शिजून आयला आतां लायक करून मिक्स करून घेवचें हांगा जाय जाल्यार हाका मीठ आनी पळोवया आतां पळय उद्दा आसा सुकी म्हळ्यार कुडे चिकेची उद्दा हाडटोका ताजें आतां लायक करून मिक्स करून घेता आनी उज्ज सान करून पास दंकून दवरता चिके हाका ते मीठ मिरसांग मसलाचे पुरो हाका सम 4 सायडय लागून येवो। आनीक हे सुक्याची एक स्पेशालिटी कसो म्हळ्यार पळय आमचो दाळी वेजिटेबल्स पाल्लो पुरो आसा आमचे भितर एक सुक्या भितर आमकां पुरो मेळटा हाका बेस्ट कॉम्बिनेशन रसम जो दाळीतोय तूं पुरो हाका बेस्ट कॉम्बिनेशन म्हणया रसमय तशीची भारी रुची जाता ताका जलपळा ताका मीठ मिरसांग पुरो हद जावन लायक लागून आयले। तुरी दाळ मात्र शिजोवन घालूंक हाका ते तुरी दाळीचे एक विंगड एक फ्लेवर आनी भारी रुची जाता ताजे निमित्त सो देखून तुरी दाळी वपास एक मुष्टी कसो तुरी दाळ शिजोवचें म्हूण म्हाका नुकाची तुरी दाळीच हाजी एक स्पेशालिटी आतां वपास लायक करून मिक्स करून घेता। आतां तुरी दाळी घाल्ल्या देखून ओग्गी दाट जावन सुकी जावन येती उज्ज मात सान दवरका त्या म्हळ्यार उडदा दाळी मसालो प्लस आमी तुरी दाळी घालताची बटाटोय आसा त्या देखून ओग्गी मुळा लागचे चान्सेस आसा चिके दाटाक आयली पुडक्यां भितरी सान उज्जारी मदें मदें चाण चंद कोने सुकी करून काडका हें सुक्कें पुरा काय भारी लायक जाता म्हळ्यार शिता वटूय लायक जाता चपाती वटूय भारी टेस्टी जाता तशी पोळ्या वटूय तशीची
भारी लायक जाता पुरा काय लायक एक कॉम्बिनेशन म्हूण येता तुम्ही पुरा जन कोरून पळयाची आणि कश जाला म्हूण सांगून म्हाका सांगायची आमगेले चॅनल पुरा जन सबस्क्राईब करायची सगळ्यांक धन्यवाद.